माय मोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. लायटी पड्डे टॅक्निकल गजालींच्या साबार समस्येन घाला रेवाडो काणकोणच्या रवींद्र भवनाक. उक्तावण केले घाई गडबडीन कित्याक? काणकोणकार आनी कला मोगींक पडला प्रश्न. ताळगांव रस्त्याचे काम चल्ला हलगर्जीपणान. सायनबोर्ड ना, रिफ्लेक्टरय ना. एके वटेन बॅरिगेड, दुसरे वटेन दवरला मिक्सर. अपघात जावपाची वाडल्या भिरांत. बाळी वाठारांत जेसीबीक लागून फुटली उदकाची पायपलायन. लोकांचे चल्ल्यात उदकाक लागून हाल. संबंधीत यंत्रणेच्या कामाचेर हुस्को निर्माण. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. ताळगांव रस्त्याचें काम चल्लां पूण हलगर्जीपणान. सायनबोर्ड ना, रिफ्लेक्टरय ना. एके वटेन बॅरिगेड लायला पूण फक्त नांवा पुरतोच. दुसरे वटेन मिक्सर दवरला. अपघात जावपाक होवूय तितलोच म्हत्वाचो प्रश्न. गोंयांत 1 जानेवारी 2024 फातोडेर पणजे पीपल्स हायस्कुला लागसार एक अपघात जाल्लो. अशाच हलगर्जीपणाक लागून एका तरणाट्याचो जीव गेल्लो. तशी गत आमकां ताळगांव पळोवपाक मेळटा. संबंधीत खात्यान काम करपाक जाय म्हण केला वय? हो प्रस्न आतां लोकांक सतावपाक लागला. आम्ही आता आसा ते तालिगांव नियर मार्केट ऑपोजीट ऑफ आफॉन्स रेजिडेंसी तालिगांव. आनी आतां हिंगा तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार लास्ट इयर 24 1 जानेवारी असोच एक हें जाल्लो एक्सिडेंट जाल्लो. वो सेल्फ एक्सिडेंट नियर पीपल्स हाय स्कूल अर्ली मॉर्निंग ऑन 1 जानेवारी बिकॉज ऑफ सेम प्रॉब्लम सेम कॉज नेग्लेजन ऑफ कॉन्ट्रॅक्टर. आनी तें आयज आमकां हिंगा तालिगांव पळोवपाक मेवता. नियर मार्केट ऑपोजीट टू आफॉन्स रेजिडेंसी बिल्डिंग सेम वे सेम भाशेन तेणी मिक्सर कसो दवरलेलो आहा हें सेम रिपीट हें जालां हिंगा. जशें पीपल्स हाय स्कुला गोड्यान लास्ट इयर जालेलें पळय तशें हें तुमी पळयात. हिंगा एक चांबर मारलेलो आहा वो सुयेजीचो कितें. आनी हिंगा एक बॅरिकेड घालून दवरलेली आहा सेम स्पॉटाचेर. आनी सेम बॅरिकेड हिंगा इंडिकेटर ना रातचो. हिंगा तर तूं सांताक्रूज सट्यान तर तालिगांव मार्केटान येतलो जाल्यार हे सायडींतल्यान तूं हिंगा येतलो हिंगा बॅरिकेडीक कांय लायट ना. हे रिफ्लेक्टर आहा पळय तेवूय सारकें. आनी सेम ऑपोजीट सायडीक तेणी मिक्सर दवरलेलो आहा. वो सेम प्रॉब्लम लास्ट इयर पीपल्स हाय स्कुला कडेन जाल्लो. आनी एकलो कॉर्पोरेटराचो चेडो मोटरसायकलीन असो हितून पडोन मेलोलो. सेम ऑपोजीट मिक्सराचेर तकली मारून वो कितें मारून तो ऑन द स्पॉट मेलोलो. आनी सेम हिंगा सेम वे हिंगा आतां प्रॉब्लम तशेंच हिंगा दवरलेलें आहा. सो कॉन्ट्रॅक्टरान निग्लेजन ऑफ वर्क हिंगा सायन बोर्ड सामको ना म्हण हिंगा रातचे तुमी पळय एक इंडिकेटर ना. कोण तो रातचो मोटरसायकलीन वो 4 व्हिलरान येतलो जाल्यार हितून ह्या पॉट होलान वो ह्या फोंडकुलान पडटलो. आनी 2 व्हिलर्साचे तुमी आतां जाणा. सो आमकां वो इन्सिडंट आनीक रिपीट जाल्लो नाका कित्याक ते सेम वे पिपल्सा कडेन दवरलेलें पळय तशेंच हिंगा दवरलां. आनी सेम वे अशें आमकां हिंगा आनीक जाल्लें नाका. तालिगांवूय अशें जाल्लें नाका. सो हेजेर आतां कोण हें पळयता आनी कोण हिंगा सुपरवायज करता. सो निग्लेजन ऑफ कॉन्ट्रॅक्टर हें सगळे कडेन अशें जाल्लें आहा. रस्त्याचीं कामां कितें चलता ती कोणाकूच पडलेलें ना. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर. आदींच उदका खातीर लोकांची तळमळ सुरू आसा.
रस्त्याच्या कामाक लागून फुटपी उदकाच्यो पायपलायनी हे समस्येक आनीक भर घालतात. बाळी वाठारात चालू आशिल्ल्या PWDच्या कामात JCBक लागून उदकाची पायपलायन फुटली. संबंधित यंत्रणेची कामाची देखरेखी कडेन खंय तरी आडनदर चल्ल्या वय असो प्रश्न उपरासपाक लागला. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. जे बाळ्ळी वाठारांत जे काम चलता PWDचें, आतां हें काम कितें म्हूण तें कोणाक खबर ना. आज हें काम चलता आनी हांगा पायप फोडून दवरल्या उदकाची, आनी ह्या उदका खातीर इतले लोकांक त्रास जाले कडेन आसात की कितलेशे दीस जाले लोक हांगा बोब मारतात की आमकां उदक मेळना, उदक मेळना, उदक मेळना. चारी सायडीच्यान काम चलता आनी चारी सायडीच्यान पायप फोडून उडयता उदकाची, आनी हेजे खातीर त्रास जाल्या. हांगा इंजिनियर तांचो कोण तरी हांगा आसपा जाय PWDचो, तो इंजिनियर ना. आतां हे इंजिनियर कितें करता म्हूण कोणाक कांय खबर ना. जेन्ना तुमी कामां दिता त्या टायमार तुमचो रिप्रेझेंटेटीव हांगा उरोंक जाय. त्यांनी दाखोवपाक जाय बाबा अमके कडेन पायप आसात, ही पायप फुटल्यार कितें जाता तें. आज हांगा कितलेशें उदक जें आसा हें वेस्ट जावन गेले कडेन आसा. हांगा लोकांक उदक पिवपा सारकें मेळना आनी आमच्या असली गांवांक बाळ्ळी सारकी गांवांक हांगा उदकाची नाशाडी जाले कडेन आसा. आमी एक कडेन अशें करून कितलेशे कडेन हांगा उदकाची नाशाडी जाले कडेन आसा. हांगा पळोवपाचो ऑथॉरिटी म्हणटा ना. हेचे खातीर आमी मागतात की बेगीच्या बेगीन हांगा ऑथॉरिटी येवची आनी पायप जी फोडले कडेन आसा उदकाची ही बेगीन पॅक करची आनी लोकांक उदक दिवची म्हणून मागतात. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कला अकादमीक समस्येचो रेवाडो आशिल्ल्याची बातमी परत परत उक्ताडार हाडून जाली. आतां काणकोणच्या रवींद्र भवनाची परिस्थिती लेगीत तशीच जावन रावल्या. थंय लायटी, पड्डे, टेक्निकल गजालींच्या साबार समस्येन भर पडला. सरकारी कामां फक्त उक्तावण करपा खातीर घाई गडबडीन करतात वय असो प्रश्न काणकोणकारांक पडला. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. काणकोण तालुक्यांतले लोक गेली कितलीशींच वर्सां रवींद्र भवन जावपाक जाय म्हणून मागणी करताले आनी निमाणें तें रवींद्र भवनाचें काम सुरू जालें आनी ह्या वर्साक रवींद्र भवनाचें उद्घाटनूय जालें. आनी जेन्ना उद्घाटन आशिल्लें त्या वेळाचेर गोंय राज्याचे मुखेलमंत्र्यान सांगलें की कला अकादमी परस खंय हें रवींद्र भवन जें आसा तें एडवान्स लेवलाचेर आसा. पूण दुर्दैव अशें की ह्या रवींद्र भवनाचें काम पुराय जावचे पयलीं अर्दवटच घाई गडबडीकच इनॉग्रेशन केल्ल्यान ह्या रवींद्र भवनाक एकूय गजाल सारकी ना. आनी एकूय गजाल सारकी नाशिल्ल्या कारणान हें रवींद्र भवन आसा तें आतां काणकोणकारांक उलोवपा खातीर नवो विशय जावन पडला. लायट सारकी ना, पड्डे सारकी ना, टेक्निकल खंयच्यो गजाली सारकी ना, क्लिनींग सारकें ना, खंयचीच गजाल सारकी नाशिल्ल्यान सामकेंच आतां लोक बेजारल्यात. काणकोण कार्स फॉर अ बेटर टुमॉरो ह्या बॅनरा खाला काणकोणच्या रवींद्र भवनात आशिल्ल्या उणाव आनी समस्येचेर काणकोण रवींद्र भवनाच्या मेंबर सेक्रेटरीक निवेदन भेटयले. अर्दकुट्या काणकोणच्या रवींद्र भवनाचेर तांणी तिडक उक्तायली. सारकी एसी चलना, लायट्स प्रॉब्लेम, जनरेटर प्रॉब्लेम आनी ह्यो मेजर ज्यो वेगळ्या जाता पळय नाटक तियात्रां जावं संस्कृती तेन्ना खुबशे प्रॉब्लेम जाता. ताका लागून कलाकारांक आनी प्रेक्षकांक खूब त्रास जाता. कलाकार पळय रिदमान पळय कितें एक्टींग करता कितें लायट गेली जाल्यार फ्लक्च्युएट जाली मागीर कितें सावंड जातलें तेगे रिदम तुट्टा परत तेका लीड करपाक मेळना. हें सगळें आतां इतली बरें बांदलां ना सर. आनी दुसरें कितें स्टाफ सामको कमी आसलें. आसा पळय प्रॉब्लेम आसा पळय तुमी मातशें लक्ष घालपाक जाय केले मेंबर सेक्रेटरी. आनी दुसरें कितें जाता स्टाफ कमी जाल्ल्यान आतां पळयता जाय बसपाच्या जाग्याचेर सामकी सुण्यान मेंटेनन्स ना, मेंटेनन्स झिरो. आनी कितें जालां कमिटी जाल्याच म्हाका अजून पर्यंत ती कमिटी कमिटी जाता तितली बेगीन फर्स्ट प्रायोरिटी कमिटी द्या. आनी कोणाक घ्या ती कमिटी बरी कलाकार ते कोणी आसले साहित्यीक ज्या लोकांक कलेचें ज्ञान आसा साहित्याचें ज्ञान आसा तांकांच घालपाक पळया. बरो ऑपरेटर आमकां थिंग जाय. कित्याक आमी जेन्ना तियात्र गेलोलो तेन्ना वास्को शॉन ऑपरेटर येयलोलो आनी तेणे सगळें सेट केलोलें. तो कितें म्हणटा रिजन थिंगा
तो आमकां तियात्र जालें न्हू, तियात्रा उपरांत कल्चरल प्रोग्राम जालो तेंगे सेटींग आलता, सो परतून ते सेटअप करपा जाय. सो तेका लागून एक बरो ऑपरेटर आमकां हाडपा चड गरजेचें थिंगा. फाटफाट दोन संकट, टेक्निकल, क्लिनिंग आणि बाकीचो एंटायर स्टाफ जाय सर. स्टाफा लागून ते अर्दे प्रश्न सुटनात. स्टाफ सारको गरजेचो. So staff. And sir, there should be some information about how we can book the hall, what is the cost of the hall, and Yes, something the should be there, which can inform us how much we have to pay for half day or 1 day or whatever time we utilize the hall or whatever place. So that should be given there in the prominent place. displayed at a prominent place. Yeah. आज पळोवपाक गेले जाल्यार सांगपाक वायट दिसता की काणकोणचो कलाकार जो आसा, ह्या काणकोणच्या कलाकारान आपली कला ज्या पद्दतीन सांबाळून दवरल्या की इतले वर्स जाले आमी पळयताले की काणकोणाक एक बऱ्यांतलें रवींद्र भवन जावचें, आनी आज तें रवींद्र भवन जें आसा इतले प्रतीक्षा करून सुद्दां, इतले टायम काडून सुद्दां आज त्या रवींद्र भवनाचें स्ट्रक्चर जें उबी जाल्या, म्हाका दिसता तेतून प्रायमरी लेवलाच्यो सुद्दां फेसिलिटी फंक्शनींग जाता त्यो दिसना. सादो क्लिनींग करपाचो जो विशय आहा, तो क्लिनींग करपाचो विशय सुद्दां थिंग अप टू डेट जायना. बट अशा वेळार आज हांव आयच्या ह्या आमच्या सगळ्यांच्या ह्या मान्यवरांच्या उपस्थितीक हांव आमचे ऑनरेबल आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर तुमकां आमी रिक्वेस्ट करता की सर तुमी जाता तितले बेगीन त्या रवींद्र भवनाची जे पळय कितें कमिटी आसा ती जाता तितले बेगीन कमिटी फॉर्म करची. तेतूंत ज्या तरेचो जो स्टाफ जाय, ज्या तरेचे मनीस थिंग अपॉयंट करपाक जाय. आज पळोवपाक गेले जाल्यार आमच्या कलाकारांनी आतांच उल्लेख केला की तेतूंत जाय ते बरो परफेक्ट असो ऑपरेटर थंय ना. काही वेळार कितें जाता नाटक सादर जाता, काही वेळार आमचे तियात्र सादर जाता. अशा वेळार स्टेजीचो जो चेंजीस जो आसा तो एक बऱ्यांतलो ऑपरेटर करूं शकता. आनी ह्या गोष्टीचो आज पर्यंत म्हाका दिसता काही आमचे जे कलाकार आहा, ज्या लोकांनी तियात्र प्रेझेंट केलें, ज्या लोकांनी नाटकां सादर केलीं, तांकां थंय प्रॉब्लेम जाता. तो लायटीचो आसूं, तो मागीर पड्ड्याचो आसूं, अशे खुबशे विशय आज आमी ह्या मेमोरंडमाच्या माध्यमांतल्यान आमी आमच्या डेप्युटी कलेक्टरा कडेन आमी सादर केल्ले आसा. आमी पळय टॅक्स पळयत रावपा तुमकां, तुमगे फक्त तुमगेलेच हे रुबाब पळयत रावपाचो. आमी आमदार म्हणटात शेवटच्या घटका पर्यंत, शेवटच्या मनशा पर्यंत आमी पावतले म्हण. केन्ना पावतले? हो तूं स्वताचो तो पावता, आमकां बाबा तूं विचारूच करना. आमकां आमी जायतो आवाज केला हिंगा थिंगा, बट तेन्ना म्हण सांगलां आमकां कितें रवींद्र भवन आतां स्टार्ट जालां, आतां इनॉग्रेट केलां, आमकां थोडो टायम जाय. सो आमी तो टायम घेवन आमी रावले, जातलो जातलो जातलो, पूण आतां 5 म्हयने क्रॉस जायत येयले. सो हे आर्टिस्ट जे येताय हिंगा परफॉर्म कोताय तांकां खूंय लायट वयता, कितें जाता त्या टायमार तेंगेले कट ऑफ जाता. एक तियात्राचो एक कांतार म्हणटा, एक कांताराचे एक मोशन कट ऑफ जाता. Libraries in Kankan for more than 60 years now, and always the libraries have been on the ground floor. Now they have put it up on the second floor, and there is no lift at the moment at least, and the lift is not in working order. So to climb that now at the age of 79, I find it very difficult. My children, I have got grandchildren who visit the library, and those small children have to climb up to second floor. So it should always be at a convenient place, not only for the public but for the children, to increase their interest in this reading and going to the library and doing whatever research or whatever they want to. And that is being discouraged by putting this library only on the second floor, and other things of entertainment are at a convenient place. कोआ 365 खातीर देविदास गांवकार, मनीषा जाधव आनी मुजैफ शेख. दिवचल 2 म्हयन्यांत भटकी गोरवांक लागून अपघातांत 2 बळी गेले. भटकी गोरवांक लागून गोंयांत व्हड त्रास जावपाक लागला. पळयात महेश गोवेकराचो रिपोर्ट. गाडयेन चडयल्लीं गोरवां देंवोवपाक लायता, वयल्यान विचारता तुमी रातचे कित्याक व्हरपाक येयल्यात, गोरवां रातचीच मेळटा. आनी पुलिसांक सुद्दां ते लोक आयकना मागीर, आनी पुलीसूय मागीर सर म्हणटा तुमकां कळना हे रातचे अशे पद्दतीन त्रास करतात. खुबशे ॲक्सिडंट जे जातात ते गोरवां खातीर जाता अशें कळ्ळां. हालींच जानेवारी एक कर्नाटक ॲक्सिडंट जाल्लो बिचोली बायपासाचेर, आनी 2-3 दिसां पयलीं ताका मरण आयलें अशें कळ्ळां. तशेंच फाटल्या डिसेंबरान एका कुडचीरच्या मनशाक मरण आयिल्लें. अशे ॲक्सिडंट जे खुबशे जातात ते आमकां खुबशे कळयना, पूण अशें दिसता की हेका जबाबदार कोण हो सद्या प्रश्न चिन्ह आसा. कित्याक तर सरकारूय आपलें काम करता, तशेंच गोशाळे ज्यो आसा
ते आपले कार्य जे करीत असता, जे रस्त्यात गोरवां आसता तांकां ते उखलूनय व्हरतात. पूण जे गोशाळेचे संचालक आसा तांच्यांनी एक खंत उक्तायल्या की फावो तशें सहकार्य हे लोकां कडल्यान तांकां मेळना. कित्याक तर जे जेन्ना गोरवां उखलपाक व्हरता तेन्ना खुबशे लोक तांकां आडोवपाक येतात आनी ती गोरवां देंवया अशें म्हणटा अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. पूण अशें दिसता की जे ओनर्स आसा गोरवांचे ते तांकां फक्त दूद काडपाच्या टायमारूच व्हरता अशें कळ्ळां आनी ना तर तांकां रस्त्यार सोडटात. ताका लागून खुबशे एक्सिडंट हे जातात. ताका लागून लोकांक मरण येता तशेंच खुबशे इंजर्ड जाता. गोशाळेंचे जे वर्कर्स वयतात तांकां उखलपाक आनी तांकांय बी सहकार्य करपाक जाय. तशेंच गोवोरमेंटानूय जे गायडलायन्स घालून दिल्या ताचें पालन जे कॅटल ओनर्स आसा तेंच्यांनी करपाक जाय. आनी जे हायवेज आसा थंयसर थोडे कडेन लायटी आसपाक जाय, कित्याक जे गोरवां रस्त्यार बसतात ती बी दिसपाक जाय लोकांक. आनी त्या खातीरूय हे जे एक्सिडंट जाता आनी कोणाक मरण येता अशें जे इंजर्ड जाता ते बी कंट्रोल जातले. सरकारान गोरवां उखलपाची येवजण केल्या. गोशाळेंत गोरवां व्हरतले जाल्यार लोक सहकार्य करिनात. तांकां खूब आडमेळी येतात. गोमंतक गोशाळा महासंघाचो अध्यक्ष कमलाकांत तारीन सांगले. गोरवांक रस्त्यार सोडचे न्हू. कमलाकांत तारीन गोरवां धन्यांक उलो मारला. सगळ्याकून पयलीं सांगपाची गोश्ट म्हणजे कमी कोण पडना. पुणून जेन्ना आमकां कोण सांगता रस्त्यार अमके कडेन गोरवां बसलेलीं आसा आनी आमी जेन्ना ताबडतोब हाडपाक वयता तेन्ना लोक जे आसा पळय ते आमकां मोठ्या प्रमाणान अडचण हाडटा ही गोरवां उखलपाक. सरकार आपले पद्दतीन मदत करता, म्युन्सिपालिटी ज्यो आहा ते आपले पद्दतीन आमकां इंटिमेट करता. पूण जेन्ना आमी ते हाडपाक वयता तेन्ना लोक प्रॉब्लम करता. लोक प्रॉब्लम करता म्हणून जेन्ना आमी ज्यो ऑथॉरिटी आहा तांकां सांगता तेंकां सुद्दां ते लोक आयकना. चडयल्लीं गोरवां देंवोवपाक लायता, लोकूच देंवोवपाक लायता. आनी हें सगळें कितें एक्सिडंटाच्यो आनी बाकीच्यो ह्यो सगळ्यो गजाली घडटा पळय ह्या लोकांच्या चुकीमुळे घडटा. कारण गोशाळा आपले परीन काम करता आनी सरकार आपले परीन काम करता. दोनूय पॅरलल काम करीत आसता. पूण लोक ह्या कार्याक आमकां जावो तसो सपोर्ट करिना. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. स्वच्छ भारत नितळ गोंयचे नारे फक्त सोशल मिडिया पुरतेच. म्हापसा करसवाड्यार 3 नंबर वार्डांत कोयरच कोयर आसा. पालिकेन कोयर नितळ केल्ल्याचो दावो केला खंय, पूण कोयराच्यो पोटल्यो थंयच कुसतात. पळयात नितिक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. म्हापसा मतदारसंघात कोयराचो विशय कमी जावपाचें नांव घेयना. सध्या मी आसा म्हापसा करसवाडा वाठारांत वॉर्ड नंबर 3. हांगा आमी पळोवपाक शकता आमकां हांगा कोयराच्यो राशी पळोवपाक मेळटा. कितलेशेच दीस जाले हो जो कोयर हांगा असोच पडून आसा. हांगासरल्या थळाव्या कडल्यान म्हायती मेळ्ळा की हांगासर जे लोक रावता, ज्या लोकांनी आपली घरां जी आसा रेंटाक दिला ते लोक हांगा हाडटा आनी गार्बेज डंप करता. तशेंच हांगा कांय रेस्टॉरंट जे आसा तेय आपली गार्बेज हाडटा आनी हांगा डंप करता. हो जो जागो आसा हो गार्बेज डंप करपाची ही सुवात न्हू, पूण तरी आसतना लोक हांगा हाडटा आनी गार्बेज डंप करता. ह्या लोकांचेर कितें तरी आयज कारवाय जावपाची गरज आसा. तशीच नगरपालिकेन एवरीडे जी गार्बेज आसा ही नितळ करपाक जाय. पूण एवरीडे कलेक्शन न जाल्ल्या कारणान हे ढीग जे आसा कोयराचे हे आमकां अशेंच पळोवपाक मेळटा. सो ऑथॉरिटी कडेन मागणी आसा की जे लोक हांगा हाडून गार्बेज डंप करता तेंचेर कारवाय करपाक जाय. जाल्यार नगरपालिकेन दर दिसा येवन ही गार्बेज हांगा नितळ करपाची गरज आसा. आमची म्युन्सिपालिटी आता दर घरांचे टॅक्स घेता. म्हटल्यार क्लिनिंग करपाचें आसता जावं क्लियर करपाचें आसता. फक्त जे दोळ्यांक विजिबल दिसता न्हू तितलेंच काम करता. मेन रोड आतां तुमी जर म्हापशासून करसवाड्या पर्यंत पळयशीत जाल्यार तुमकां चड कचरो दिसना. खूब कमी स्पॉट अशे आसा जे कचरो लोक हाडून उडयता आनी ते स्पॉटूय आमचे म्युन्सिपालिटीचे गाडी सकाळी फुडें क्लियर करून उडयता. पण हांगा इंटरनल रोडाची परिस्थिती पळोवची, कित्याक हांगासर लोक रावता तेंच्यांनी ह्या कारणां खातीर सफर जाता. हांगा काल म्युन्सिपालिटीच्या लेबरांनी अशें क्लेम केला की हांगा क्लीन केला म्हणून आनी एक गाडी दवरल्या आनी फोटो काडल्या. आतां जो फोटो काडला पळय तो फोटोचे आयल्यान गाडी दवरल्या, फोटो काडटना आयल्यान गाडी दवरल्या आनी रस्त्यार जितलो कचरो आसलो न्हू तितलो कचरो साफ केल्याचे म्हणजे ड्रामा कसो केला आनी दाखयला. आतां जर तुमी हांगा कचरो पळयत न्हू हो आयचो फ्रेश कचरो न्हू,
हो एक 8 दीस 15 दीस पुसलेलो कचरो हांगा वास येता, उबे रावपाक जायना. काम करचे हे जे रुलींग कावन्सील आसा न्हू, जे क्लेम करता की डेव्हलपमेंटा खातीर ह्या सायडीकसून त्या सायडीक उडकी मारले, कोण चेअरपर्सन जाली, कोण वायस चेअरपर्सन जालो, सगळ्यांनी आयजूच राजिनामा दिवन घरा बसचो आणि एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करून लास्ट फुडल्या आमचे 1 वर्स उरला न्हू, ते एडमिनिस्ट्रेटरान करचे. आमी हेल्प करता एडमिनिस्ट्रेटराक साफ सफाई करता. हो एक डस्टबीन तुमचं असा पळय, हे सगळे सायटीचे वाड्यावरचे सगळे कचरा उडयता. रेस्टॉरंट हे बंगल्यान बी रावता हे सगळे उडयता. डस्टबीन दवरला तरी सकलच उडयतले. आता काल सांजे येऊन ती म्युन्सिपालिटी तुमची गाडी येऊन भरून घेऊन गेले. ते पावता ना पावता तो परत उडवला त्यांनी. दिन में से रात में स्विच ऑफ से लेके आता है 7:30 बजे 8 बजे आके लेके सीधा फेंक दिया, निकल गया. वो आगे वाला घर वो उधर आए तो वो एक भाई चले उधर से सब ऐसे देख मैं गार्डन में होता हूँ ना, ऐसा देखता है, ऐसे देख के फेंक के इधर निकल के जाता है, मास्टर जाता है किधर जाता है मेरे मालूम. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, गौतमी गांवकर आणि ओमकार देशप्रभू. दनपारां उष्णताय जाणवतली. तापमानात वाड जावपाची आशिल्ल्यान हवामान थीर उरपाची शक्यताय आसा. जाल्यार राती थंडाय वाडटली. तापमान सुखद उरतलें. फुडले 7 दीस गोंयांत सुके हवामानाची शक्यताय आसा. सकाळच्या वेळार धुके पडटले. चडावत तापमान सुमार 34 डिग्री सेल्सियस उरतले, जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 21 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले. हवामानाची महत्वाची शिटकावणी दिवंक ना. नितळ मळब धुक्याची शक्यताय. शुक्रारचे तापमान 34 डिग्री सेल्सियस आणि 21 डिग्री सेल्सियस. हवामानाची शिटकावणी दिवंक ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगास.